It's sometimes called the Franciscan cross. It was the sign with which the Poverello of Assisi signed his letters and blessed those he met. Today, it's often worn as a fashion statement, and its deeper meaning remains relatively unknown, not to say ignored. So what is the Tau really? This cross, in the shape of a capital T, has ancient origins. Tau, or Tav, is the name of the last letter of the Hebrew alphabet. It represents the fulfillment of God's word and is a symbol of salvation. In Christian translations of the Hebrew Scriptures, the Old Testament, the Tau became represented by the Greek letter Tau, T. In this way, early on, the Tau became a symbol adopted by Christians. But it's found depicted even in the catacombs of Rome. They considered it a prophecy of the last day, like the Greek letter Omega. The shape of the Greek letter looked to them like the cross on which Christ gave his life for the salvation of the world. The Tau, therefore, also became a sign of redemption and an external sign of the Christian faith. St. Francis of Assisi loved this symbol because of its great similarity to the cross. As the story goes, Francis heard a homily by Pope Innocent III during the Fourth Lateran Council on the Tau. And on his desire to walk through the streets, marking everyone with this symbol of salvation. Francis was deeply moved by this message and felt called to make it his own. He began to make a Tau mark on the forehead of those who came to him. He drew it on the walls of the cells of his friars and used it to sign his letters. The Tau thus became his distinctive symbol. And today it's a symbol of Franciscan spirituality, based on humility and poverty. The Tau is usually made of wood, an inexpensive material that is easily worked, as every Christian should be, ready to do God's will and let themselves be shaped by His Word. It's important to remember that the Tau is not a magical amulet, a good luck charm, or a fashion statement. It is a concrete sign of the faith and commitment of Christians to living as followers of Christ, He who was poor and crucified.
सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयज हो सांतूस पासूस आमचे फिरगुजीन आमी भेटयता आसतना. आयज आमचे मदें आसा फादर जेरोम सिल्वा, ताका आमी करीत भाशेन येवकार दिता. रोजरी कॉलेज नावेली हांगासर तो वायस प्रिंसिपल आनी जायत्या भुरग्यांक शिकोवन तांकां बरी आकारणी ताणें दिल्या. आयज आमचे बरोबर हो नियाळ करूंक तो हांगासर आसा, ताका आमी येवकार दिता आनी ताच्या शिक्षणाच्या वावराचेर आमी देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता. तुमची जण एकल्याची मागणी ह्या आयच्या जेजूचे कोश्ट आमी नियाळटा आसतना देवा मुखार दवरात. भोव करून आमचे गोंयचे सगळे कोश्ट आसात ते आमी देवाक उबारुया. आयज म्हणटात ते भाशेन ओन्ली अ मिरेकल कॅन सेव गोवा. तर आमकां सगल्यांक ह्या वायटांतली जें वायट आमचेर आयिल्लें आसा, जावं आमच्या राजकारण्यांक लागून वो जावं जे उद्योगपती आसात तांकां लागून वो मनशाचे आशेक लागून वो जावं घडये आमी गोंयकार जे आसात आमच्या ओगेपणाक लागून जें कितें वायट आमच्या गोंयचेर आयिल्लें आसा तें ह्या आयच्या मिसाचे बेटेन जेजूच्या हातान घालुया आनी देवाच्याच आसण्या वरवीं हे आमचे सगळे प्रश्न सुटावे घालूंक जावंक आमी देवाच्या हातान ते दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. आयज आमी भोक्तीपणीन सांतोस पासोस वो जेजूच्या पावलांनी आमची पावलां घालूंक एकठांय जाल्या. आमच्या दोळ्या मुखार बोणकोणींत आसलोल्या जेजूची इमाज आसा. तशीच आमचे नदरे मुखार खांदार कुरीस घेवन आशिल्लो जेजू आमकां दिसतलो. जेजूचो कुरीस ताणें केल्ल्या वायटांचो फळ न्हय, कित्याक ताचे सोवे वायटाची सावळी पर्यान ना. आमचे चुकीचें फारीकपण दिवचे खातीर जेजून आयच्या समाजांत कोश्ट कुरीस तरेतरेचे. तर कुर्सा मुखार आमची पावलां खंय उरतात काय? जेजूचेर आमची नदर घालून आमचे कोश्ट कुरीस मोलाचे आनी आमचे सोडवणे खातीर म्हूण वळखून घेवंक आमचो भावार्थ वाडोवंक जेजूची कृपा मागुया. आनी भक्तीपणान ह्या मिसाचे बेटेन वांटो घेवंक तयार जातना आमच्या जिवितान आयलेले कोश्ट आमी घडये मोगान तांकां फुडो करूंक ना. ह्या म्हज्या जिवितान कोश्ट कित्याक असले प्रश्न आमी देवाक केल्यात. असल्यो चुकी आदारून जेजूच्या काळजाक आमी दूख दिल्या देखून खालतिकायेन हे वेळार सगळ्या आमच्या चुकींचो पातकांचो उगडास करून खालतिकायेन देवाचे आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. आनी बोगसणाच्या मनान सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोदता देवा आनी तुमकां बाबा म्हजो सगळ्या संसार मनांतून तोंडान संसार वायट आदार सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध. ह्या पासत म्हाज्यो सुदांचो वार बरी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणून तुमचे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सोर पोतवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. Please
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, मनशाची सोडवण तूं निरंतरी करताय. तरी ह्या काळार अदीक भरपूर कुरपेन तुजे परजेक तूं दादोशी करताय. तुजे हे वेंचून काडलेले परजेचेर प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी नव्यान जल्मल्यांत आनी नव्यान जल्मूचे आसात त्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान राख आनी सांबाळ. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकां वेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, इस्रायलाची भुरगीं ज्या ज्या देशांत गेल्यात थंयची तांकां भायर काडटलो. जोळी मोळी शिंपडल्यांत तांकां जमा कोत्तलो आनी आपल्या खाशा देशांत परतून हाडटलो. ह्या म्हज्या देशांत इस्रायलाचे दोंगराचेर हांव तांचें एकूच राष्ट्र कोत्तलो आनी सोमेस्तांचेर एकलोच राजा राजवट चलयतलो. 2 राष्ट्रांनी आनी 2 राज्यांनी ती दोशी आसची नात. कुड्ड्या देवाची बुजवण करून आपल्या नोश्ट्या कर्तुबांनी वो दुसऱ्या कसल्याच पातकांनी ती बोश्टवची नात. ताणें जायते पावटी म्हाका नाकारला, तांतूंतली हांव तांकां निवारतलो, तांकां नितोल करतलो. ती जातली म्हजी पोरजां आनी हांव जातलो तांचो देव. दावीद म्हजो सेवक तांचेर राजवट चलयतलो. सगल्यांक एकूच गोवळी आसतलो. ती म्हज्यो आज्ञा सांबाळटली आनी हांवें दिल्ले कायदे पाळटली आनी तांचे पोरमणें चलतली. जो देश हांवें म्हज्या चाकरा जाकोबाक दिल्लो आनी ज्या देशांत तुमचे पुर्वज जियेताले त्या देशांत ती जियेतली. ती तांची भुरगीं आनी तांची भुरग्यांची भुरगीं थंय जियेतली सदांकाल. आनी दावीद म्हजो सेवक तांचो फुडारी जातलो. तांचे कोडे एक शांतीचो करार कोत्तलो, सासणाक तोखपाचो करार. तांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. आनी तांचें मोदें सदांकाल म्हजें पवित्र बिराड कोत्तलो. तांचे वयर म्हजें ठिकाण करून हांव जातलो तांचो देव आनी ती जातली म्हजी पोरजां. आनी जेन्ना तांचे मोदें सदांकाल म्हजें ठिकाण आसतलें तेन्ना राष्ट्रांक कळटलें की इस्रायलाक पवित्र करता तो सर्वेस्पोर हांवूच. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. गोवळी आपल्या शेळयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. परतून म्हणुया, गोवळी आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पोराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिंपडायलोलो तोच ताका जमो कोत्ता. जसो गोवळी शेळयांक राखता तसोच तो ताका राखता. जबाब. गोवळी आपल्या शेळयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. सर्वेस्पोरान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलिश्ट राजाच्या चपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोब मारतलीं.
सोर्वेस्पोराची उत्तम देणी भोगूंक ती एकठांय जातोली. जबाब: गोवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सोर्वेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां आनंदान नाचतलीं, तरणाट्यांक तशेंच म्हाताऱ्यांक खुशालकाय भोगतली. तांचें रुदन सोंपून तांकां हांव संतोशभरीत कोत्तलों. तांकां बुजवण दितलो, तांचें दुखाभरीत काळजां आनंदान भरतलो. जबाब: गोवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सोर्वेस्पोर आमकां राखता. उद्गार: तुमची सगळीं पातकां झाडून उडोयात म्हणटा सोर्वेस्पोर, आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मन घोडात. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. स्वावा पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसून केल्लें तें पळोवन मारयेशी आयलोल्या सुदैवांतल्या जायत्या जाणांनी ताचेर विस्वास दवरलो. पूण तांच्या भितरल्या कांय जाणांनी फारिजेवाशी वचून जेसून केल्लें तें तांकां कळयलें. म्हणटूच परम याज्ञिकांनी आनी फारिसेवांनी आपली सभा बोल्ली. तांणी म्हटलें, हो मनीस जायत्यो खुणां करून दाखयता, आनी आमी कितें करता? आमी ताका असोच सोडलो जाल्यार सगलो लोक ताचेर विस्वास दवरतलो, आनी रोमी अधिकारी येवन आमच्या देव मंदिराचो आनी आमचे परचेचो भस्म करतले. तांचे मदलो एकलो कायफास नांवाचो ह्या वर्साचो परम याज्ञीक आसलो. ताणें तांकां म्हटलें, तुमी कांय समजनात? सगल्या राष्ट्राचो भस्म जावचे परस परजे पासत एकलो मेल्यार अदीक बरें म्हूण तुमी समजोच नात? हें ताणें आपल्याच मनांतलें म्हटलें ना, पूण त्या वर्साचो परब याज्ञीक कसो ताणें अशें बाकीत केलें की जेजू परजे पासत मरचो आसलो, आनी न्हूच परजे पासत पूण देवाच्या आयज पयस शिपडलेल्या भुरग्यांक जमा करून एक करचे खातीर. त्या दिसा तावन ताका जिवेशी मारूंक ते सोदताले. देखून जेजू जुदेवा मदें उक्तेपणी भोवना जालो, पूण थंयसरलो भायर सरून ओरण्या लागीं आसलेल्या प्रांतांत एफ्राम नांवाच्या शारांत गेलो आनी थंय आपल्या शिसां बरोबर रावलो. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली. आपली शुद्धी करूंक जाय तो लोक गांव तावन जेरुसल्याक गेल्लो. तीं जेजूक सोदतालीं आनी देव मंदिरांत एकामेकाक म्हणटालीं, तुमकां कितें दिसता, तो परबेक येतलो की ना? जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगाच्या बाबा भणीनो, भाग्योंत जोवांच्या शुभ वर्तमानांतलें आमी आयकलां. कित्या पासत जेजूक ते मारूंक सोदताले जाय? जेजूचें कितें चुकलोलें? कसली तांचेर भिरांत आयलेली? जेजूक ते कित्याक भियेताले? त्या जेजू लागीं तें स्वताचें आत्यार आसलें. स्वतान तो जेलो, स्वतान तो आपलें जिवीत सारतालो, आनी जेन्ना स्वत तो परगडटालो तें अधिकाऱ्यांक माल पडटालें. इश्टानो,
जेजून जायतो बरो वावर केलो आनी जेजू खूद विचारतालो खंयच्या कोरण्यांक लागून दाखयात म्हजो वावर जो वावर तुमकां दिसता तो सारको न्हय ह्या खंयच्योय कोरण्यो दाखयात ज्या कोरण्यांक लागून तुमी म्हाका जिवेशी मारूंक सोदतात कित्याक जेजून केल्लें तें सगळेंच बरें आसलें कित्याक जें तो कितें करतालो तें न्हयच आपणा पासत पूण ह्या समाजाच्या बरेपणा पासत करतालो आयज हेंच आमी आमच्या समाजान पळयता स्वतान उलयतलो मनशाक बोणकोण फावो जाता पोरचे पासत बावुरतल्या मनशांक आमी निशेध मारता समाज निशेध मारता वडील निशेध मारतात कित्याक सोत उक्तें जालें म्हणटूच आमी जाणां कितें घडटा तें कोणाचेर पेज येता कोणाचेर भिरांत येता जो मनीस फोटिंगपणान जेता ताचेर पेज येता जेजू स्वताचो मनीस आनी स्वता खातीर जेलो देखून ताका कसलीच भिरांत नासली बापाची जी येवजण आसली हीच ती ताणें पोरजेक स्वतंत्रायेची वाट दाखोवंक सुटकेची वाट दाखोवंक आनी सुटकेची स्वतंत्रायेची वाट दाखयतना जेजूक जायतें सोंसचें पडलें देवाची आस पोस शिंपडलेल्या भुरग्यांक जमा करचे खातीर जेजू संवसारांत आयलो आनी ताच्या कुर्साच्या मरणांतल्यान सगळे मनशाकूळ नव्यान नवें जावचें आसलें भक्तीपणान ह्या मिसांत वांटो घेतना आमी आमकांच विचार करुया आमी कोणा बरोबर आसा जेजू बरोबर आसा जो स्वता पासत झुजलो बऱ्या कोरण्यांनी आपलें जिवीत नेटलेलो जेजू तो समाजान वायट घडटलें ताचेर निशेध मारचो तो जो आपणाचे चिती नासतना समाजा पासत बावुरलो तो वो आमी सांगात दिता ज्या मनशांक जांचो हेतू फकत निसणटण आपलीं बोल्सां भरून दुसऱ्याचें वायट करचें आपणाक मेवता तितलोय फायदो काडचो आनी गरिबांक गरीबूच दवरचें जेजू आयलो सोमेस्तां पासत आमचें मन कितें गाय आमी आमकांच विचार करुया उबी रावया आनी आमची प्रार्थना आमची मागणी हे वेळार बापा मुखार दवरुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी ह्या प्राचीत काळांत ओदीक देवाचे कृपेन वाडूंक आनी आपले पोरचेक जेजूचो उपकार जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची देशाच्या आनी आमच्या सरकारी वडिलांनी बोणकून भोगतेल्यांक बरे तरेन लेखूंक तांकां गरजेच्यो वस्तू फावो करूंक आनी निरपराधी आसलोल्यांक कैद्यांक सुटका फावो करूंक तांचे पासत बापा लागीं मागुया जाणटे पिरायेक लागून कोरोना व्हायरस पिडेक लागून एकसुरपणाक लागून आमच्याच घरांनी आनी दुसऱ्या जाग्यांचेर जायतीं भावां भयणां रडटात खुर्साच्या बाराखाल चेपलात असल्यांची सेवा करूंक तांकां
आमचो वेळ आनी भेट दिवंक तांचे मुखामोळ पुसूंक आमकां बोळ आनी कृपा बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, मागणी आय. आमचीं भुरगीं आपले परिक्षेची तयारी करतात. आवय बापूय आनी वडिलांनी तांकां फावो तो आदार दिवंक आनी आमचीं भुरगीं गिन्यानान आनी जाणवायेन वाडोवंक तांचे पासत बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, मागणी आय. आमच्या फिरगोजाचे सॅक्टराचेर आनी आयच्या मिसाची बेटेची तयारी करतल्या नाकेली सॅक्टराच्या दर एका गराब्याचेर आशिर्वाद घाल. सुखांत तशें दुखांत एकाच देवाचेर भावात दवरून सर्गीचे वाटेन चलोवंक आमकां बोल दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, मागणी आय. बोसुर्गींच्या बापा बाबाटान आनी विस्वासान भरून ची मागणी आमी तुका उबारल्या आनी ह्या मागण्या बरोबर आनी ह्या फिरगोजेच्यो गरजो आमी तुका उबारता. तुजीच खुशी जाल्यार ते आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. तुझ्या भोवतीत दोळ्या मुखार बापा एकूच सोडो दोगो जेसुनी मोठो तुजो उद्या भितर लितात कोण्यो कशी जेसू सवे सुखी की करता की भुरगीं तुजी गोवाच्यो बोलयो आमी उदकाचे तेमे आमी जेजूचे साने आमी गोवाच्यो बोलयो आमी उदकाचे तेमे आमी जेजूचे म्हज्या भयणी बाबांनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पोतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सोर पोतवेदार आनी सासणांच्या देवा, तुजें नांव उच्चारून पवित्र स्नान घेतोल्यांक नवें जिवीत दिवन सासणाच्या जिविताक तूं तयार करताय. तुज्या चाकराची ही दानां आनी मागणी मानून घे आनी तुजेर विस्वास दवरतल्यांचे अंतरेक सुफळ कर आनी तांची पातकां धुवन काड. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसा उबारून आमी ती सर्वेस्पोराकाय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासनांच्या देवा, सोर काळी आनी सोडताय, आमी तुका दिनवासूंक फावो, हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कोश्टा मोन्ना वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमचीं काडसां करूंक पावलीं तुजे मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरा बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. सावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुझ्या कुर्साई पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडबणणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेश्वरा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडसोलीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागिवोन चुसे बागिवोन धर्म दुता सांत जुसेवास आनी सर्फ काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू बोरवीं त्या जेसू सांगाता त्याच जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा सर्वंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सगल्यांक जिवीत दिवचे खातीर जेस वायलो हो तो मनीस जो आमकां सोडवण फावो करतलो. ताचे सोडवणेन आमकां सगल्यांक वांटो मेळोवंक ह्या उंड्या नोंत्रेक जेजून शिकयल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र आसा, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गांत आसा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलां पोशुना तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां त्रायेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेसू क्रिस्ता चेण्यांक आमी बरबाशान अंतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती द्या. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. होच तो जेसू सगल्यांक सोडवण फावो करूंक आयलोलो. उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमचे मदें आजीर आसा. ह्या जेजूक शेवताव ती सगळीं आमी सुभागी. आत्मीक कुम्या खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयता आनी आख्खोच तुका एकवटा. तुजे कडसून कितेंच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आसा थंयच आमी रावची सगल्यांनी. आमच्या PPCच्या वांगड्या लागीं मागता आमकां आमच्या यादनिकांक आनी कुमन्यांव दिवंक आमच्या युकरिस्टीक मिनिस्टर्सांक जे सुवातेर व्हरूंक जाय ते मातशे व्हरचे.
Noia deva capiudicia, Bogos Papa Bogacia, Baboi Muro Adwanaka, Gurnia Crucia Sonaka, Gesù, a capo banda, di dolore, un paghera, sormocia, patanga daga, acciandi somizzana, Gesù. प्रार्थूया. मोहिमेवंत देवा, आमच्या मोगाल बापा, जेजूच्या भोव पवित्र रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ताचे वरवीं देव सोयबाचे आमकां वांटेली कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पोतवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार.
सांतूस पासूसाची रीत आतां सुरू जातली. आमी सगळीं थोडोसो वेळ बसुया आनीक गायन मंडळी बराबर हें गीत गावन ल्हानसो नियाळ त्या मेरेन आमी करुया.
suman pagayka. भाव भयणीनो, ह्या वर्साक सांतूस पासूसाची रीत सदां जाता ते भाशेन जावची ना. आमी आसा थंयच बसून रावतलीं, आयज पुरसांव ना. पूण आतां आमी जेजू बराबर चल्लल्याच भाशेन इल्लोसो नियाळ करुया. आतां आमची नदर आमी खांदार आपलो खुरीस घेवन वेतल्या जेजूचेर दवरून, तशेंच दुखेस्त मायेचेर दवरून आमच्यो सगल्यो दुखी नियाळुया. ज्यो आमकां दुखी आसात त्यो आमच्यो देवा मुखार हाडुया आनी ताचे बराबर ही खुर्साची वाट चलुया. आनी जेजू आपलो खुरीस घेवन चलता आसतना वाटेर जेन्ना थोकलोलो, जेन्ना सगलोच घायाळ जाल्लो, दोरनीर शेंवटल्लो 2 फावटी, तेन्ना वेरोनिका ही काळजीदार वस्तरी मुखार येवन ताचें मुखामोळ पुसता. हो नियाळ करूंक आमकां आनीक एक फावटी सोयेग. जाल्यार ह्या वेळार आमी सगळीं त्या वातावरणांत भितर सरुया. जेजू बराबर आमी चलता आनी जेजू बराबर चलता आसतना जेजू पडटा उठ्ठा तें आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. आनी वेरोनिकाचें गीत जाल्या उपरांत आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक आमकां आमचो याज्ञीक भाव आदार दितलो. म्हणटच सगळे भक्तीपणान आसा थंयच रावन आमी हे रितीन वांटो घेवया. आनी त्या उपरांत आयज उमाव आसचो ना. आमी मुखार येवन कोण उमो घेवचो ना. पूण ज्या सुवातेर आमी आसात थंयच रावन मानान रेस्पेतान आमी पयसूच तावन बरे भाशेन आमच्या काळजान तावन तो उमाव घेवया.
उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं. तुमची सवय आसूं. मातेवा पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुका आसूं. तेन्ना जेसून आपल्या शिस्सांक म्हटलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करची कुशी आसा जाल्यार तांणी आपणाचेच कुशीची वाट सोडची, आपलो कुरीस उखलचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक जीं कोण आपलो जीव सांबाळून दवरून सोदतात तीं आपलो जीव ओगडायतलीं, पूण जीं कोण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायता तीं आपलो जीव सांबाळून दवरतलीं. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमचे फिरगोजेन आज आमी सांतूश पासूस करता. जेसूच्या कांदार तो बारादीक कुरीस आनी कालवार पर्वताची वाट चलतना ताची आवय ताका भेट्टा. हो देखावो आमी पळयता. कोणे तरी ल्हानशी काणी घडून दवरल्या, कुर्साचीच काणी ती तुमचे मुखार दवरता. अशेंकूय तीग मनीस आपल्या खांदार कुरीस घेवन वेताले आनी अशी वाट चलता 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 एका मनशाकूय आपलो कुरीस जोड लागलो आनी तो खूंय थांबलो आनी ताणें खूंय जेजूक उलो केलो आनी म्हटलें, जेजू, हो म्हजो कुरीस बारादीक लांब जोड आसा, व्हरूंक म्हाका खूब आगोड जाता, हांव तो इल्लोसो कातरूंक सोदता, म्हज्यान कातरूंक जाता. आनी जेजून त्या मनशाक सांगलें, खूंय इश्टा, हो कुरीस तुजो आनी तूंच व्हरताय, तुका जाय तें तुज्यान करूंक जाता. आनी असो ह्या मनशान खूंय आपलो कुरीस कातरलो आनी चलूंक लागलो हेरां बरोबर. आनी असो चलता चलता तो कुरीस खूंय ताका जोड लागूंक लागलो. तो खूंय थकलोलो आनी देखून ताणें परत जेजूक विचारलें, जेजू, हो म्हजो कुरीस आजून जोड आसा, हांव तो आनीक इल्लोसो कातरूंक सोदतां. आनी जेजून खूंय तोच जबाब दिलो, इश्टा, हो कुरीस तुजोच, तुका जाय तितलो तुज्यान कातरूंक जाता. आनी ताणें खूंय तो आनीक थोडोसो कातरलो आनी असो हो मनीस ह्या दुसऱ्या बरोबर चलत गेलो. आनी चलता चलता खूंय तांकां एक ल्हानशी न्हंय मेळ्ळी. आलतोडीसान पोलतोडी वचूंक जाय आसलें. त्या दोगूय मनशांनी जाणें आपलो कुरीस कातरूंक नासलो, तांणी खूंय तो आपलो कुरीस न्हिदयलो आनी आलतोडीसान पोलतोडी वचूंक त्या कुर्साचो उपयोग केलो आनी आपलो कुरीस घेवन थंय ते परत आपले वाटेक गेले, जंय वचूंक जाय आसलें थंय. जेन्ना ह्या मनशाचो टर्न आयलो आलतोडीसान पोलतोडी वचूंक, तो कुरीस खूंय धाकटो जालो आनी तो कुरीस धाकटो जालो म्हणटच तो न्हिदून ताचे बरोबर वयल्यान चलून वचूंक तो शकलो ना. तो आलतोडीच उरलो खंय आनी जंय तो वचूंक वचपाचो आसलो थंय तो पावूंक ना. इश्टानो, जेसूच्या कुर्सांतल्यान आमी कितें पळयता? ओ जेजूचो कुरीस म्हटल्यार कितें?
जेन्ना जेजू आयच्या देवाच्या उतरांत सांगता तुजो कुरीस घे आनी म्हज्या फाटल्यान ये, कसल्या कुर्साची जेजू खबर करता काय? जो गळ्यांत आसलेलो आमचो कुरीस, वा आमच्या हातीचेर आमी कुरीस कांतयलेलो, वा आमच्या आंगणान कुरीस बांदलेलो तो कुरीस घेवन? ना. जेजू जेन्ना आमकां सांगता आमच्या जिविताचे कुरीस घेवन आमी वयची गरज आसा. कोणें वेचो, कोणाक फोर्स करिना. जाका खुशी आसा ताणेंच आपलो कुरीस घेवन येवचो. नांगराक हात घातलो म्हणटलोच फाटल्यान बोडून पडे नाका, मुखार चल, नातोर तो नांगोर खंयचेय वाटेन वेतलो. जेजू आमकां सांगता एक पावटी खोशे मनान जेन्ना तूं तुज्या कुर्साक हात घालता ओ कुरीस घेवन म्हजे फाटीक येता, तेन्ना कुरीस तुवें मोगान व्हरची गरज आसा. जेजू स्वावांच्या शुभ वर्तमानान पुर्जेक शिकोवन दिताना 12व्या वेस्परान 24 वर्स, गोवाचो कोणो तो तसोच उत्ता म्हणटा. तो दोतोरीन घातलो म्हणटोच तो मरत जाल्यारूय जायतें पीक फावो करता. इन डेथ देर इज लायफ आनी इन डायींग वी आर लिवींग. हें घडये आमकां सजमोंक आगोड लागता. आमी मोरची गरज आसा नव्या जिवितान उठ्ठलीं जाल्यार. देखून जेजूच्या कुर्सांतल्यान हें जोईत आमकां दिसून येता. वी कॅन नॉट सेपरेट द क्रॉस फ्रॉम क्रायस्ट. ते दोनूय बरोबर आसात, कित्याक ह्याच कुर्सांतल्यानूच जेजून आमकां जोईत मेळून घेतला. पूण जेन्ना कुरीस आमच्या नदरे मुखार पडटा, कुरीस आमकां उगडास करता जेजूच्या कोश्टांचो. जेजून जे कोश्ट आपल्या जिवितान भोगले. सो आज समाजाचे नदर मारीत जाल्यार तरेक तरेचे कोश्ट आमी पळयता. कोणाक बाबड्याक पिडा जाला आनी जायतो काळ जालो पिडेन कश्टवता. हे ताचे कोश्ट. कोविड-19 हें पॅन्डेमीक जावन गरीब आसलो लोक आनीक गरीब जाला. एक कस्तुरी येवन दुख्खांनी रडून सांगताली, नॉको फादर हांव कितें करचें तें. असो घरकार भरपूर पिता आनी म्हजी 3 भुरगीं आसात, कॉलेजीक वेतात, बरी न्हेसूंक सोदतात, पॉकेट मनी मागतात. अशें लागीं घडना. केन्ना केन्नाय म्हज्या मनान जायतीं वायट चिंतनां येतात. ही गरीबसाण होय मनशाच्या जिवितान आयिल्लो कुरीस. आयच्या समाजाचे नदर मारून सैमाचें निसंटण करून आज मनीस कश्टवता. आमी पेपराचेर वाचलां येता ते 2 म्हयन्यांनी गरमी वाडत वतली. मनशान केल्लें वायट ताचो परिणाम, ताचे जबाबदारी आज समाजांत आमीच. तूं जेन्ना जेजू हो जेजूचो कुरीस आमी पळयता तेन्ना, आनी जेजू म्हणटा ह्या कुर्साक वेंग मारून हो कुरीस घेवन म्हजे बरोबर चल. ह्या कुर्सांतल्यान जोईत आसा. आयज दुसरी बाजू आमी पळयता. आमचे मदलीं कांय जाणांक घोडे ह्या कुर्साच्या बारान चेपतात जाल्यार आमी दुसऱ्यांचें जिवीत जायतें बारादीक केलेलें आसा. देखून हो कुरीस व्हरता आसतना, हो मोगान कुर्साक वेंग मारता आसतना आमी जें कितें आमच्या जिवितान आसा तें भायर उडोवची गरज. नांतूर हो कुरीस ओदीक ओदीक जोड जातलो. हांवें म्हज्या फाटल्या जिविताक पाठ करचें आसा. जेजूचो कुरीस तर मोगान बोडटलो आनी कुर्सांतल्यान म्हाका जोईत मेळटलें जाल्यार
जे म्हज्या जिवितान कितें आसा जाका हांवें वेंग मारून आसा तें सगळें आमी भायर उडोवची गरज आसा. देखीक आयज द I want everything. The ego, एके भाशेन इतलो बोल्लोलो आसा. Everything is surrounded by myself. मुजेच बरोबर म्हाका सगल्यो वस्तू जाय. ही ग्रीड आनी आशेक लागून आज अदीक करून पॉलिटिकल आमी नोदोर मारीत जाल्यार हें सगळें निसोंडून पडटा. इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट देर इज लॉट ऑफ डिस्ट्रॅक्शन आनी डिस्ट्रॅक्शना बरोबर आमची बोल्सां कितलीं भरचीं हो आमचो हुस्को. साहित्य पर नियाळटा इफ देर वॉज नो डेथ गुडनस मी कितें जातलें आसलें काय आमचें. आमी मोरता म्हणून देवाक आर्गां आनी मरण नासलें मनीस कितें करपाचो काय. आयजे भाशेन सगळें चोरून नागून खाता मनीस मनशाकूच खावपाचो दिसता. वॉट अ डिझायर दॅट ग्रीड आयज इतली वाडोन गेल्या की आमी न्हूच आमचेंच जिवीत एका वायट दोशेर पावयलां. आमच्या वायट कोन्यांक लागून बऱ्या मनशाचें जिवीत आज आमी जायते खुर्साच्या बारान चेपयलां. जेसून अकुरीस सुबारलो मोगान सोमेस्तांचे सोडमोडणे पासत सगल्यांक तारण मेळचे खातीर देखून एक क्रिस्तांव कसो हांवें न्हूच म्हजें चिंतूंक पूण म्हजे बरोबर दुसऱ्यांकूय हांवें ह्या सोडमोणेन वांटो दिवची गरज आसा. देखून हांव म्हजेच पासत न्हय पूण आख्खे फिरगोजे पासत दर एका क्रिस्ती बाबा भयणां पासत हांवें वावुरची गरज. देखून तें आसा तें वी जावची गरज. आमी एकामेका पासत वावुरची गरज आसा. वेरोनिका वस्तुरेन काळजीदारपणान लोक जेजूचे तिपतालो फोंट्यो मारतालो पूण काळजीदार वस्तुरी कोणाचीच पर्वा करिनासतना सोम्याचें मुक्कामळ सोम्याक उदक दिवंक गेली आनी सोम्यान आपलें मुक्कामळाचें देणें तिका फावो केलें. मोगाल म्हज्या भयणी बाबांनो, कुरीस म्हणटा तेन्ना आमच्या मनान घोडे एक नॅगेटीव येता. तो कुरीस म्हटलो म्हणटोच घोडी भिरांत येता पूण ना. सोम्यान ह्या कुर्सांतल्यान नवें जिवीत आमकां फावो केलां. आमी म्हणटा देर इज नो गेन विदाउट पेन. आमी गुलाबाचें झाड रोसरोशीत पळयता पूण ताका कांटे आसात हें आमी जाणां. तरी पूण त्या गुलाबाचो आमी मोग करता. कांटे आसा म्हणून पर्यान तेच भाशेन आमच्या जिवितान बरें वायट सूख दूख हें सगळें आसा. आनी देखून हो कुरीसूय म्हज्या जिविताक एक ओकोण हात्यार जावं दी. देखून सोम्या जिवितान कुरीस येता तेन्ना सोम्याच्या कुर्साचेर नदर मारची गरज. म्हजो कुरीस कांयच न्हय. सोम्याच्या कोश्टांक आमी तेन्ना सोर करता तेन्ना कालवार पर्वतार मोगान कुर्साक भेंगयलो कित्याक म्हजो आनी तुजो मोग आसा म्हूण. ताच्या काळजान सगळोच मनीसकळाचो मोग आसलो. आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान जेजूचे कोश्ट आमी नियाळटना जेजून आमचे खातीर कुर्सार मरून
हो शिमेर नासलोलो मोग आमचे सवेन दाखयलो. होच देवाचो मोग, होच जेजूचो मोग. मोगान फारीक करुया. कशे भाशेन आमी आमचें जिवीत जेजू आमकां सांगता खुशेन, देवाचे खुशेन जिवुया. जेन्ना आमी आमचेच खुशेन जियेता, आमकां जाय ते भाशेन जियेता, तेन्ना कुरीस खरेंच जोड लागता. पूण ह्या कुर्सान व्हरता आसतना सोम्याचो आदार आमकां मागुया. कित्याक ह्या कोश्टांतल्यान आमकां जोयत आसा. आनी हो कुरीस सोम्याचो मोगान व्हरतना आमी विसरूंक फावना, सुर्गीची माय आमच्या बरोबर आसा. आपल्या पुताचो सांगात सोडलो ना. काल्वार पर्वताची वाट चलतना आपल्या पुता बरोबर रावली. आमी आमच्या कुटुंबान आमच्या आवय बापूय, आमचे वडील, भुरगीं वाडटा आसतना सांगाताक रावता बरी वाड जावंक. क्रिस्ती जिवीत जियेतना जेन्ना आमी मायेच्या पुताची खुशालकाय खुशेन कुरीस व्हरता तेन्ना सुर्गीची माय आमच्या सांगाताक रावतली. जेन्ना आमचो कुरीस व्हरूंक आमकां आदार मेळटलो. जेन्ना आमी आमचो कुरीस व्हरता सिरेंचो सिमांव जेजूच्या आदाराक पावलो. तशेंच आमी दुसऱ्यांचो कुरीस जेन्ना जोड जाता तेन्ना तांकांय हो कुरीस व्हरूंक आदार करुया. कित्याक हांव तर सोडबून जिवंक आवडेता, दुसऱ्यांकूय सोडबून फावो जावंक आमी आदार करुया. कित्याक सोम्यान तर जेजून सोमेस्तां खातीर जीव दिलो. आमी क्रिस्तांव कशीं गरजेक सांपळिल्ल्यांक, आकांताक सांपळिल्ल्यांक आदार करतना कोविड-19 ह्या पॅन्डेमिकान आमी पळयलें मनीसपण कितें तें. वी सॉ द ब्युटिफूल ह्युमॅनिटी. सगळ्या धर्माचीं भावां भयणां येवन हे पिडेचेर झुजूंक गरजेक आकांताक सांपळिल्ल्यांक, जांचे कुरीस जोड जाल्ले जावं जेवण ना जावन ह्यो गरीबसाणेक लागून कशीं भाव भयणां एकठांय जालीं. हें आमचें गोंयकारपण, हें दाखयलें आमचें मनीसपण कितें तें. असल्या तत्वांनी आमी आमचें जिवीत जियेतना हो कुरीस इज अ सिंबल. इट इज जस्ट नॉट अ सायन, इट इज अ सिंबल की ह्या कुर्सांतल्यान आमकां खरेपणी सुटका सोडवण आसा. ह्या कुर्सान आसा ती सोडवण. इट हॅज अ रिडेम्पटीव व्हॅल्यू. हेंच आमच्या मुखार देखावो आसतना आमच्या जिवितांतले कुरीस आमी मोगान व्हरूंक तोच जेजू आनी माय आमकां आदार जावंक आयच्या मिसान आमी बरे भाशेन वांटो घेतलो. वेरोनिका ह्या गायनांतल्यान आमी वेरोनिकाचें जिवीत आनी तिची बरी कोन्नी पळयली आनी देवाच्या उतरांतल्यान हो नियाळ करून आमचो कुरीस मोगान व्हरूंक आदार केलो देखून त्या देवाक देन वाचतना ताची मजत आमचे सदांच आसूं खतखत्यान मागुया. आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर आमी बसूनच आसा थंयच रावन नियाळ करुया. आमी जेजूचो उमो आसा थंयच बसून घेवूं येता. लुवान आमी उठूं येता. जरी तर तुमकां आनी किल्लोसो वेळ बसूंक जाय जाल्यार हांगा बसून तुमच्यान नियाळ करूं येता. आनी ज्या कोणाक लुवान उठून वचूंक दिसता तांणी लुवान उठून वचूंक जाता. वो तुमी जे सुवातेर आसात थंयच रावन तुमची मागणी ह्या जेजू मुखार दवरात. आमची गायन मंडळ आमकां गीत गावन आदार करतली. आमचो नियाळ फुडें व्हरूंक तातूंतय आमी भाग घेवया.
Kitlo